म्हापसा हांगच्या मोल्लेकर कॉम्प्लेक्सातल्या एका वेवसायी एस्टॅब्लिशमेंटान चोरी जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळा। बेरेस्तारा सकाळी आवारात पावतकीर दुकानाचे धनयाचे कुलूप मोडिल्ले आनी बळजबरीन भितर सरपाची चिन्हां दिसली आनी रोखडेच पुलिसांक कळयले। एस्टॅब्लिशमेंटांतल्यान आयिल्ले सीसीटीव्ही फुटेजान चोरयेंत वांटो घेतिल्ल्यांची वळख पटोवपा खातीर महत्वाची भूमिका बजोवपाची शक्यताय आसा। म्हापसा पुलिसांनी गुन्यांव नोंद करून ह्या घडणुकेची चौकशी सुरू केल्या। अशें आयकूंक येयलां की काल कितें राती लेट नायट तुमचे जे शॉप आसा ते फोडला म्हणून कांय चोरट्यांनी कितें नेमकें जालें एक्चुली? सकाळ फुडें तेंच्यांनी म्हाका दिसता संक सुमार फोडल्या दुकानांनी सकाळ फुडें ते दोग जाणां आसले भुरगे दोग जाण ओके आनी हांगासून ते भायरसून तेंच्यांनी दोन लोकां फोडल्या भायली आनी भितून एक लॉक फोडल्या। 3 लोकां फोडल्या? टोटल 3 लोकां फोडल्या। तुमकां केन्ना कळ्ळें? सकाळ मागीर भयणीक ओपन करता 7 सुमार दुकान ओपन आहा म्हणून मागीर पळोवंक जाल्यार शॉप आसलें ओपन आसलेलें डायरेक्ट वचून पुलीस कंप्लेन केली शॉपाचेर। ओके एकूण केलें पयलें कितें सगळें करून दवरला। कितें ना जालें कितें व्हेला चोरला बी? कॅश येयला 3000 कॅश येयला एक बापाची आसली मुदी आसलेली एक शेवटची ती एक आनी 5 मध्ये कॉइन आसले 5 ग्रॅमाचे कॉइन्स आशिल्ले? हय 5 कॉइन आसले आनी मुदी आसली। मुदी कितली? मुदी बापाची शेवटची आसली ती म्हणजे कितल्या ग्रामाची ती? एक आसली 10 ग्राम आसता। ओके सो एक मोदी 5 ग्रामाचे कॉइन आणि 3000 कॅश। तुमकां कोणाचेर दुबाव बीन लायक काल बी अशें कोणी अज्ञात बीन अशें येवन बीन वयता? आनी चडशें हांव कोणाक हें नासता पत्रां ना। तुमचे कसले शॉप येता? स्पेअर पार्ट्साचे। स्पेअर पार्ट्स व्हेहिकलांचे? व्हेहिकलांचे। ओके सो जेन्ना तुमी हांगासर येयले पळय तेन्ना कितें ओपनूच आशिल्लें? ओपन आसलें दार ओपन आसलें आनी लॉक ओपन आसलें तीनूच लॉक ओपन आसलें। लोकांय हांगाच पडले? लोकां पयलीं हय सायडीक पडलें लोकां पयलीं कॅश ड्रॉ बीन ओपन आसलें ड्रॉवर ओपन आशिल्लें म्हणजे तुमी सदांच अशे पयशे कॅश दवरता जाल्यार? ना केन्ना दवरता चुकोन दवरता चड दवरना आतां सिजन ना सद्या। सो हेच्या पयलीं बीन अशें कितें जालां? ना फर्स्ट टायम लायफान। फर्स्ट टायम? हय पुलीस कंप्लेन पुलीस कंप्लेन केला। कितें सांगलां पुलिसांनी? ते पळयत ना सराक पळयत ना कितें सीसीटीव्ही बीन कितें डिटेक्ट जाला तितून कोणा आसा? म्हणजे कोण कितें कशें दिसताले चोरटे बीन ते? ते सत्तू कितें गेला दोगे आसले भायर भुरगेच आशिल्ले? भुरगेच आसलेले छत्री घेवन दोग जाण? दोग जाण आसलेले एकटो गेल्लो भितून एकटो वखद भुरगे केले दोग म्हणजे आमी पळयलां की आतां हालीं दिसांनी कंटिन्यूस चोरयो ज्यो आसा ह्यो आतां चालूच आसात। पुलिसांक एक कितें सांगूंक सोदता तुमी? ते आवडे कितें काम करतले ते पॅटर्न आसता तेंचे ह्या दिसलो आतां पळोवया आतां पुलिसांक सांगलां हांवें आतां पुलिसान पळयता म्हणून सांगलां कितें करता पळय पण नायटीक मातशें पॅटर्न पुलिसांक मातशें जालें म्हणटा वाडोवपाक ओके बेगिना बेगीन जाता तें डेवलप करूं म्हणटा चला हीच म्हाजी मागणी। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।